म्हारगाय वाढली काय आदले तेंपार फुगड्यो आयकपाक येताल्यो. कितली म्हारगाय गे सायबिणी, संवसार कसो करचो आमी. आता बायलां थेट आंदोलनाची भास उलोवपाक लागल्यात. वाडयल्ल्या लायट बिलांक लागून संवसाराक शॉक बसता. पेडण्या लायटीच्या खांब्याक घेवन अपघात घडपाक लागल्यात. वीज खात्याच्या कारभाराचेर लोक खुबळ्यात. लायटींची बिलां भाजप सरकारान वाडयल्या. हाचे आदीं इंधन वाडयल्ले, घरांतल्यो वस्तू म्हारग जाल्यो, भाजी म्हारग जाली. आता वीज बिलां शॉक दिवपाक लागल्यात. गोंय सरकारान बेगोबेग लायटीची दरवाड फाटीं घेतली ना जाल्यार घेरावाक तोंड दिवपाची तयारी दवरची. गोवा फॉरवर्डाच्या बायलां विभागान शिटकावणी दिल्या. हे जे काल न्यूज आयला, पॉवर डिपार्टमेंटान जे पॉवर टॅरिफ हायक केला, इलेक्ट्रिसिटी बिल ताजे 5 पैसा टू 8 पैसा पर युनिटाचेर वाडयला. हे जे आसा फाटले 3 म्हयन्यान हो सेकंड टायम जे पॉवर टॅरिफ हायक केल्ले आसा गव्हर्मेंटान. अशें जर गव्हर्मेंटान ही लायटीची बिलां वाडयत जर गेले गव्हर्मेंट, तर सामान्य मनीस कसो जगतलो. म्हयन्याक 3, 3.5, 4, 5,000 आता तर 5,000 वयरूच बिलां येतात. अशें जर बिल आयली जाल्यार एक सामान्य मनीस जो म्हयन्याक 15 किंवा 20,000 जोडटा, तो कसो सर्वायव जातलो. गरीब लोकांची हाल कितें जातले. गरीब मनशाक म्हयन्याक हे लायटीची बिलच आसना भरपाचे, तांकां म्हयन्याचो राशन आसता किंवा तांचे भुरग्याची फीज आसता. म्हयन्याक जर 4-5,000 लायटीची बील आयली जाल्यार एक मनीस घर कसो चलयतलो. बेश्टे लायटीची बिलूच भरत रावतलो आनी बाकी सगळें तो कितें करतलो. बाकी ताजे एक्सपेन्स कशे जातले. आयज आमचे गोवा फोर्ट पार्टीचो तुमकां डिमांड आसा की तुमी हे इमिजिएटली रोल बॅक करचे. हे जे प्रायस हायक केला, टॅरिफ जे तुम्ही पावराचेर हायक केला, ते रोल बॅक इमिजिएटली करचे. ना जाल्यार आमकां डिपार्टमेंटाचेर घेराव घालचो पडटलो लोकां खातीर, गोंयकारां खातीर. पावसात झाडापेडा बरोबर लायटीचे खांबेय पडपाक लागल्यात. वीज खात्याचे थळावे विभाग कामां व्यवस्थित करतात काय ना हे विशीं प्रस्न उत्पन्न जाला. पेडण्या हुमटोवन पडिल्ल्या खांब्या विशीं वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक प्रस्न केलो तेन्ना ताणें दिल्ली ही जाप. इलेक्ट्रीक पोल हो जेन्ना होल मारता, तो इलेक्ट्रीक पोल जो आसता ताजे पेक्षा फक्त 3-3 सेंटीमीटर चारूय सायडींनी एक्स्ट्रा होल मारप आसता. आनी इट शूड बी मिनिमम 1.2 मीटर डीप. ताका कॉन्क्रीट घालनाशिल्ले. कॉन्क्रीट सबसॉयल जर आसा, सॅच्युरेटेड सॉयल जर आसा, थंयच कॉन्क्रीट घालप आसता. म्हजे म्हायती प्रमाणे जो पोल पेडणे पडला, तो पोल त्याच्या सायडीन जो कंपाऊंड वॉल आशिल्लो तो मोडलो पावसान आनी पोलार पडलो आनी ताका लागून पोल जावना. आतां हेचेर इन्क्वायरी जातली. इन्क्वायरी केल्या नंतर पूण प्रॉब्लेम कित्याक लागून जालो हेय गोश्टी येतल्यो. पूण प्रत्येक कडेन कॉन्क्रीट जायच अशें ना पोलाक. पोल 1.2 मीटर भितर डीप जाय आनी योग्य रितीन तो उबो करपाक जाय. म्हणजे फातर बी घालून घट्ट करून उबो करपाचो आसता. आतां येदा कदाचीत जर सॅच्युरेटेड सॉयल आसा, मोव माती आसा, तर थंय कॉन्क्रीट आतां घालपाक चालू केल्लें आसा. दुसरी गोश्ट, स्टे वायर इज अ इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन द पोल्स. स्टे वायर तर घालूना आनी अश्योच जर वायरी ओडल्या जाल्यार एखादो पोल टिल्ट जाता आनी पडटा आनी ह्यो गोश्टी जावंक शकता. आनी ताची इन्क्वायरी आमी कर म्हणून सांगल्या. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स.